The top 10 headlines are brought to you by कायम चूरन आपकी खुशियों का साथी। प्रॉस्टिट्यूशन रॅकेटाची पाळामुळा काणकोणा वेबसायटीवेल्यान रॅकेट पुराय प्रकार स्टिंग ऑपरेशनात एक्सपोज नगरसेवकान केली पुलीस कागाळ। आपाचो खासदार संजय सिंग आड मुख्यमंत्री सावंताच्या घरकान्नीन केली डिफमेशन केस। कॅश फॉर जॉबावेल्यान केल्ले आरोप 10 जानेराक हजेरेक समज। 125 कोटींच्या शेअर मार्केट स्कॅमात गोयचे ईडीन आरोपींची 2 कोटी 98 लाखावयर मोलाची प्रॉपर्टी एफडी केलो जप्त। आरोपी मायरन आणि दीपाली फरार। सिद्दीकीच्या व्हिडिओचो सोर्स सोदून काँग्रेसीच्या कवठणकराची चौकशी। युनायटेड अपोजिशनाचो सुनीलाक तेको। म्हापशा कोर्टात सुलेमानाक जामीन रिजेक्ट। धारगळे सनबनाच्या सुवातेर दोंगर कापूना सरकारान सांगला कोर्टात सनबनात ड्रग्ज विकतात म्हणटा तसले आरोप करचो ना। खासदाराचे हायकोर्टाक उतर। दिवचल नगराध्यक्षाचेर अविश्वास थारावाच्या बसकेत एकूय नगरसेवक ना। अविश्वास थाराव पडलो भायर। पक्ष आणि मुख्यमंत्र्याच्या मध्यस्थीन डॅमेज कंट्रोल। बांबोळे 4 वर्षाच्या भुरग्याचे अपहरण। घरा लागसार मेळ्ळी जोती। पुलिसांक एकल्याचेर दुबाव चौकशी चल्ल्या। सगळ्याक लायले भुरग्याचे मिसिंग पोस्टर। संसदेत एक देश एक वेंचणुकेचेर मतदानाक व्हीप काडिल्लो आसतना बीजेपीचे 20 खासदार गैरहजीर। 20 जाणांक धाडटले कारणां दाखय नोटीस। बीजेपीच्या नव्या अध्यक्षाच्या नेमणुकीची तयारी। सूत्रा सांगतात जानेराच्या निमाण्या सप्तकात वा फेब्रुवारीत बीजेपीक जेपी नड्डाचो उत्तराधिकारी अध्यक्ष ते आधी प्रदेश अध्यक्ष बदल। जॉर्जियात गॅस लिकान 12 भारतीयांक मरण। कार्बन मोनॉक्साईड लीक जाल्ल्याचो रिपोर्ट।